दिवचल शारात डेंग्यून परत तकली वयर काढल्या। डेंग्यूचो झपाट्यान फैलाव जायत आशिल्ल्यान शारांत भिरांत पातळ्ळ्या। सध्या शारांत 10 परस चड डेंग्यूचे नवी दुयेंती सांपडल्या। इतले मजगतीं डेंग्यू नियंत्रणांत हाडचे खातीर भलायकी खात्यान उपाय येवजण हातांत घेतल्या। माझ्या वॉर्ड नंबर 6 खूप केसी डेंग्यूचे केसी वाडलेले आसा। सो ताका लागून हांवें आमचे सीओ पयलीं लेटर केलें आनी थंयच्यान हेल्थाचे मॅडमीन हेल्थ इंचार्जाक हें केलें लेटर की तुमी टीम धाडा कितें ओरली लोकांक वचून आमी जेन्ना सांगलें न्हू लोक जोर येता जालो सारको असो म्हणून सांगूंक लागलो पूण जास्तच्यो केसी मेळ्ळ्यो म्हणून टिमीक हांवें आयज तेंच्यांनी सांगून इमिजिएटली टीम धाडली आनी प्रत्येक घरांनी वचून आमी अवेरनेस केलें। तेंच्या घरान पेशंट आहा तांकांय तेंच्यांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाचें तें सांगलें। पूण लोकांनी कितें केलां आपल्या घराचें सोपीक बंद हें केलां। थोड्यांनी सोपीक बांदल्या, थोड्यांनी आसलेले सोपीकाचें तशेंच सोडलां आनी ड्रेनेजाचें तें उदक आसा तें गटारान सोडलां। आमी गटार तांकां घालून पेवर्स घालून जावं हें गादयो घालून तांकां पॅक करून दिलें। पण आतां लोक कितें करता आपलें उदक घरांतलें काडटा आनी भितर सोडटा, तांकां आमी कांय करूं शकना। एवरी रेनी सिजनान हांव सगळे गटारां साफ करून घेता पण आतां तेंचे वचून स्वता पळयलां की ताचें मॉस्किटोचें हें मेळ्ळा अंडी मेळ्ळा तांकां आनी तें उदक अशें घाण जालां। लोक आयकना जाल्यार आतां लोकांनी फक्त इतलें करपाचें की आपलें हेल्थ आमचें इम्पॉर्टंट आसा। आमी जिवन आसा जाल्यार आमी फुडलें आमचें हेल्थान आनिल्लें म्हणटा। सो प्रत्येकान आपल्या भुरग्यांक लागून कित्याक भुरगीं आसा जाणटीं आसा तांकां लागून प्रत्येकान जी घरान आपलें घरच जर निवळ आमी दवरली जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या घरान कित्याक तर हांगा डेंग्यू केसीस खूब वाडलेले आसा आनी आयज आमी आमची CSC बिचोलेच्यान फूल टीम म्हणजे आमचे सगळे स्टाफ हांगासर हावस टू हावस आमी सर्वे केल्या। सर्वेन आमकां अशें दिसलां की मॅक्झिमम जे गटर आहा ते फूल अशे उदकान भरलेले आसा। अनयूज वेल्स जे यूज करिना अशे 5-6 वेल्स आहा। त्यानंतर उदक लोक सोडटा गटारात ते सगळे स्टॅग्नंट जाता। हे सगळे काडले किंवा क्लीन केले तरच ते डेंग्यू कंट्रोलान येवं शकता। कारण एडिस मॉस्किटो जी आहा ती डेंग्यू स्प्रेड करता ती डे बायटर दिसाची चाबता म्हणजे एका वचून दुसऱ्यान तिसऱ्याक। कारण आमी जागे आसतना ती चावता रातची जर मलेरियाची कशें आसता रातची चावता एक न्हिदलेल्याक चावल्या उपरांत त्या दुसऱ्याक चावंक शकना कित्याक पोट भर ते रगत घेता आनी दुसऱ्याक चावना म्हणजे ती मलेरिया तशी स्प्रेड जायना। वेरएज एडिस मॉस्किटो डे बायटर असल्या कारण एकाच वांगडा कितलेशेच लोकांक ती इन्फेक्टेड करूं शकता। फाटल्या वर्सा ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यांत दिवचल वाठारात धुमाकूळ घातिल्ल्या डेंग्यू दुयेंसान परत एक फावट तकली वयर काडल्या। सध्या दिवचल शारांत डेंग्यू दुयेंसांत झपाट्यान वाड जायत आसा। सद्याचे घडयेक दिवचल शारांत 10 परस चड नवीन डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। शारांतल्या बोड्डे आनी गांवकरवाडो वाठारांत हे दुयेंती सांपडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। शारांत डेंग्यू दुयेंसांत झपाट्यान वाड जायत आशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। दुसरे वटेन डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपाक लागून भलायकी यंत्रणा सतर्क जाल्ली आसा। सध्या शारांत फॉगिंग आनी जागृताय करपाची मोहीम भलायकी खात्यान हातांत घेतल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।